गाडी कित्याक सांग गुरुजी कित्याक कोंकणी आमगे ओरिजिनल न्ही ओरिजिनल गुरुजी गुरुजी त्रास जात जाल्यार वर्जीच म्हण वर्जी म्हणजे ते तुम्ही डॉक्टरा डॉक म्हणटा न्ही डॉक म्हणटा सिस्टरी सीस म्हणटा सीस तशें म्हाका सगळे ओरिजिनलाक वर्जी म्हणटा वर्जी तशें जाल्यार आमच्या दोगांचे सेम टू सेम दोगूय मॅचिंग मरे कशी गुरुजी तू वर्जी हांव गुरुजी गुरुजी आमगे आनीक एक मॅचिंग आसा गुरुजी कितें सांग पळया हांवूय नाचता गुरुजी नाचता गुरुजी नाचतना वर्जी गुरुजीक लज जाता अशें कितेंच करप ना गुरुजी गुरुजी आनी एक आसा आमगे मॅचिंग कितें मॅचिंग पोकलीन खंयचें मायनींग वन पोकलीन कळमेली बाबड्यांची मरे तें पोकलीन न्ही गुरुजी मागीर खंयचें आमगे पोकलीन हे पोकलीन सारकें तुजें हे सेम टू सेम पूण तुजें ओरिजिनल म्हाजें डुप्लिकेट गुरुजी भुरग्यांक खेळोवपाक केक घातला ते गुरुजी म्हाका शाळेंत घेत न्ही गुरुजी ना तुका बेश्ट तसो शाळेंत घेवपाक मेळचो ना तुजी परीक्षा घेवची पडटली तुजी परीक्षा घेवची पडटली परीक्षा हे चिटींग गुरुजी कशें चिटींग म्हाका शाळेंत घेवंकूच ना आनी पयली परीक्षा घेता हें बरोबर न्ही तुका पयलीं प्रश्न विचारता हांव पयलीं तुका प्रश्न विचारता म्हाज्या प्रश्नाची गुरुजी हांव एक प्रश्न विचार ना वर्जी गुरुजीक प्रश्न विचारप ना गुरुजी तुमी हुशार न्ही एक विचार सोप्प विचारता नाका कठीण विचार हांव गुरुजी न्हू हुशार विचारता गुरुजी तुमी ते लग्नाक कपडे खंय काडटा आमी मरे लग्नाक कपडे आपले आमी गुरुजी ते डुप्लिकेट न्ही पडत म्हणून आमी लग्नाक कपडे बेळगांव काडटा वयस इतली पयस तुमी खंय काडटा आमी घराडेनूच काडटा वर्जी गुरुजीक लज जाता असले प्रश्न विचारप ना गुरुजी आनी एक वर्जी प्रश्न विचारप ना अजिबात ना थँक्यू गुरुजी विचारता गुरुजी इंग्लीश आनी कोंकणी हेतून फरक कितें इंग्लीश आनी कोंकणी तर फरक म्हणजे मने तसो गुरुजी ते डुप्लिकेट खबर आसा म्हाका कोंकणी आमची भाशा इंग्लीश ही फॉरेन लँग्वेज चूक कशें सांगता गुरुजी आमी कोंकणीन न्ही बायलेक उलो मारतना गे म्हणटा हाय गे बाय आनी इंग्लिशीन न्ही गुरुजी आमी दादल्यांक गे म्हणटा वर्जी गुरुजीक लज जाता तशें कांयच म्हणप ना आतां मरे तुजी परीक्षा घेता परीक्षा घेता म्हणजे तुका प्रश्न विचार तुका आन्सरां दिवचीच पडटली त्या शिवाय तुका हांव शाळेंत घेवचो ना कसली परीक्षा गुरुजी परीक्षा म्हणजे पळय म्हाका सांग तुका हिंदी कळटा हय गुरुजी कळटा हय शाबास हांगा बस म्हाका एक सांग हिंदी आमची खंयची भाशा सांग हिंदी आमची पळय 1 2 3 4 गुरुजी हिंदी आमची लास्ट भाशा अरे मेल्ल्या हिंदी आमची लास्ट भाशा न्हू हिंदी आमची राष्ट्रभाषा खंयची सांग हांवें राष्ट्रच म्हणलें तें गुरुजी मागीर कितें जालें राष्ट्र दाता आपटून लास्ट जाता अशें तशें करप ना म्हणटाना कशें म्हणप राष्ट्र कितें जालें तीर्थ मेळ्ळें प्रसाद दी वर्जी गुरुजीक लज जाता तशें कांयच करप ना आतां बस आतां पळय सांग तुका एक निबंध बरोवचो पडटलो निबंध हिंदीन निबंध बरोवचो पडटलो म्हाका एक सांग निबंधाचो विशय आसा गांव का मेला म्हणजे गांव का मेला कळ्ळें तुका गांव का मेला हय बरोबर येता गुरुजी गांव का मेला गुरुजी ते फेब्रुवारीला मार्चला एप्रिलला तशें मेला हो मेला
अरे मेल्ला मेल्ला म्हणजे तसले मेल्ला मेल्ला म्हणजे तुका सांग हिंट दिता हा हिंट दिता हिंट म्हणजे पळय हां फिर फिर काय काय गुरुजी गावातले लग्न अरे पापया तशें न्हू रे म्हणजे पळय आनी एक तुका कुल्लू दिता कुल्लू पळय ए बाबाडे 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 ए बाबाडे 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 ए बाबाडे वयर वचपाचो बाबाडे बाबाडे बोमाडेकर हे कश दिला बोमाडे बाबाडे बाबाडे वयर वचपाचें 7 रुपया एक 7 रुपया माके दी हा एक ए बाबा 7 रुपया हात हे घे 10 रुपया अरे पण मोडचे 3 रुपया ना मरे 3 नाले म्हाका आनी एक अर्द दी बोमाडो अर्ध म्हणून कसं दिवपाचो फुले नासतना दी फुलेंतलो धरून मालकीनाथ खंयचे कडलो हे हांव बोमाड्डा कडेन कसो दिसता बोमाड्डा वर्जी हांव कोण गुरुजी तूं कोण वर्जी वर्जी बोमाड्डा वयर सोड बोमाड्डा वयर सोड थंय लक्ष कित्याक हांगा लक्ष दी बरें गांव का मेला निबंध बरें गांव का मेला कळ्ळें कळ्ळें गुरुजी आतां तुका फटाफट फटाफट बरोवन दी म्हाका मागीर तुका शाळेंत घेता गांव का इतलें कितें बरयलां पळया गांव का मेला अक्षर कितलें बेश्ट रे सामकें चकचकीत दाता भशेन गुरुजीक लज जाता तशें काय म्हणप ना हमारे गांव में सब जगह मेला है गुड गुड हमारे गांव में तुकाराम मेला है हमारे गांव में श्रीकांत मेला है हमारे गांव में सुकांती मेली है हमारे गांव में रमेश मेला है आत्माराम मेला है तेजी बायल मेली है प्रकाश मेला है सदा मेला तेजो चेडो मेला मारुती मेला प्रकाश मेला नलिनी मेला भाऊजी मेला सुवर्णा मेला कृष्णानंद मेला दयानंद विश्वास कामत गांवकार सगळे मेल्या ये सब गांव का मेला है गुरुजी अरे मेल्ल्या हे मेल्ल्यांक हांगा कितें कळ्ळ्या अरे पाप्या गांव का मेला म्हणजे गांवची जात्रा रे मेल्ल्या जात्रा गुरुजी तुजी हिंदी म्हणून सामकी तांबडी मरे ते म्हाका पयलीं कळ्ळें गुरुजी मागे हिंदी तांबडी म्हणून कोणे सांगलें ना हांव एक दीस मावशेगेर गेल्लो न्ही गुरुजी ते मागे तो मावशी भाव आसा न्ही 4-5 जाण ते काची बुची शेजारची बी सगळीं जाण बसून न्ही टीव्ही लावन डान्स करताले तो मोठ्यालो तो गाणी म्हणटालो कोण मोठ्यालो तो वो अज्ञान स्वामी अज्ञान बालका तो अज्ञान न्हू तो आज्ञान स्वामी कितें जालें गुरुजी तो स्वामी आज्ञान कसो धरतलो आदे पापिया ते चुलीर दवरता ते आज्ञान न्हू रे अरे तो अज्ञान स्वामी अज्ञान स्वामी खंयचे तो गाणे म्हणटालो गुरुजी खंयचे हांव म्हणून दाखयता गुरुजी म्हण पया ते अशें वाजोवपाचें आसता गुरुजी भिंगी भिंगी रात में भिंगी राती कडेन कितें करता भिंगी राती कडेन कितें करता भिंगी अनुस्वार काड घे गुरुजी हेजें कितें अनुस्वार आतां वाच कितें जालें भिगी आनी एकदां वाच भिगी आतां म्हण म्हणटा गुरुजी भिगी भिगी रात में वा फिर तुम आओ ना अरे वा ऐसी बरसातों में वा वा आओ ना आओ ना आओ ना आओ ना हांवें कच्च करून टीव्ही बंद केली कित्याक रे तो बाबडे केन्नाच्यान आओ ना म्हणून रडटा हे बाबडे नाचप बरें दिसलें न्ही ते दुसरे आओ ना आनी आपणें नाचप तेजे अरे तुजी हिंदीत तेंच्यांनी म्हणून म्हाका जो शेप लायला जोत्या वाणांनी तेन्ना कळ्ळें म्हाका मागे हिंदी तांबडी म्हणून तुका म्हणून सामकेंच ना म्हाका एक सांग हिंदीची पान घातली इंग्लीश तरी कळटा येस 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 कळटा वाय यस घे हांगा हे फटाफट प्रश्न पत्रिकेचें उत्तर बरें हांव पळयता मागीर तुका शाळेंत घेवपाचो काय ना घेवपाचो तर फटाफट बरें 2च प्रश्न गुरुजी हय तेच बरें जालें गुरुजी शाबास वा इंग्लीश पळया कितें बरयलां रायट अ लेटर टू युअर फ्रेंड पळया कितें बरयलां आन्सर माय डियर फ्रेंड गुड शाबास आय एम इन द वेल आय होप युअर फॅमिली इज ऑल्सो इन द वेल अरे माकडा फॅमिली इन द वेल कितें बाय उस्पिता
आपट मारता मी अर्धा खायचं कडलं आरे मग खावयला प्रश्न कितें कंप्लीट द सेंटेन्स आय लव एनिमल बिकॉज बरयलं गुरुजी पुढे बरयलं कितें बरयलां आय लव एनिमल बिकॉज दे आर व्हेरी टेस्टी दे आर व्हेरी टेस्टी अय गुरुजी खरे गुरुजी द्या वाचन तर सोसो पिसय मेरू रांदूकर गुरुजी पयर तुमगेर ते रांदूकरा मास तशें म्हणप ना गुरुजीक लज जाता अशें कांय म्हणप ना तो रानान आसता तेन्ना रांदूकर घरा कडेन पावलो की घर दुकर आता कितें जालें आरे तुजी हिंदी तसली इंग्लिशूय तसली तुका खंयची तरी भाशा कळटा रे म्हाका न्ही गुरुजी म्हाका कोंकणी कळटा गुरुजी कोंकणी कळटा कोंकणी कितें कळटा कोंकणी कितें विचार गुरुजी कोंकणीतलें कितें कळटा म्हाका कोंकणी म्हाका कितें विचार गुरुजी म्हाका दात्या वयले होवयो विचार निदयतनाच्या आल्लोयो विचार कितें धालो विचार धालो कळटा तुका ह्याच्या भुरग्याक म्हण पळया म्हणू गुरुजी धालो म्हणटा पान माझे सुपारी तुजी चुनो कोणा लागीं आसा गे चुनो कोणा लागीं आसा गे मगा आते पान खाते चुनो तेजे लागीं आसा गे चुनो तेजे लागीं आसा गे गुरुजी म्हाका बालगीतय कळटा ल्हान भुरग्याक बालगीत कळटा कोंकणी म्हण दसणी फुलाजी तुजी इतली कित्या लांब गो दसणी फुलाजी तुजी इतली कित्या लांब गो केळी पानां तिसत्यो तुज्यो कोणे केल्यो सांग गो शाबास शाबास गुरुजी म्हाका आनी एक बालगीत कळटा आनी कसली दाखय ते बेब्याची गुरुजी बेब्याचे म्हण हडवताल्लो बेब शेता मेरेर उबो हडवताल्लो बेब शेता मेरेर उबो आवळे म्हणले बेब्या खंय रे तुजो गांव आवळे म्हणले बेब्या खंय रे तुजो गांव उडकी मारून बेब्यान म्हटलें उडकी मारून बेब्यान म्हटलें डराव गुरुजी कितें जालें गुरुजी तुमी रडटा गुरुजी तुमच्या दोळ्यान दुकां कितली वर्सां वाट पळयली तुजी पुता कितली वर्सां वाट पळयली म्हाजी गुरुजी हय तुज्या सारको कोंकणीचो मोग आशिल्ल्या विद्यार्थ्याची वाट पळयली जाका कोंकणी शिकपाची उमेद आसा मळबा येदी तुज्या दोळ्यान म्हाका तो मोग दिसलो हालींसरा भुरग्यांक मातशी इंग्लीश कळी ती मॉडर्न समजतात आनी आमची कोंकणी उलोवपाक तांकां लज दिसता फाटली कितलींशींच वर्सां हो म्हजो वर्ग भुरग्यांनी भरलेलो आसतलो कितलींशींच भुरगीं पूण जशी तांकां इंग्लीश कळपाक लागली तशी इल्ली भुरगीं शाळेंतल्यान कळपाक लागली ह्या गांवांतले शाळेंत कोण भुरगीं येना जालीं पुणून हांव येतालो नित्य नेमाने शाळेंत नित्य नेमाने येत रावलो हजेरी घेत रावलो आनी म्हाजे हांवच हजार गुरुजी करून शाळा चलयत रावलो तुजी वाट पळयत कोंकणीचो मायभाशेचो मोग आशिल्ल्या विद्यार्थ्याची वाट पळयत गुरुजी कितें जालें रे दांत लागले गुरुजी आरे पापया भुरगे धांवता म्हणून तांकां खेळोवपाक घातलें रे डुप्लिकेट रे पापया ते गुरुजी म्हाका भूक लागली गुरुजी आतां शाळेंत कितें मेळटलें खावपाक म्हाका खबर आसा गुरुजी शाळेंत दिता गुरुजी खावपाक दनपारचें जेवण दिता मिड डे मील आरे हांगा शाळेंत भुरगीं येना खंयचें मिड डे मील दिवं तुका मील ना आमील आसा घरा कडेन आमील या बरी आमील भुरगो या आनी खाऱ्याचो खावया तोंडाक लावया या गराया आमील जेवया खारे खावया या गराया